केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांचो लाभ गोयच्या लाभार्थ्यांक मिळवून दिवपा खातीर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी वावुरचे। केंद्र सरकाराच्या योजनेंतल्यान बऱ्याचशा गोंयकारांक स्वताचो वेवसाय करपाक संद मेळूंक शकता। अत्येदो तत्वां मेरेन पावून सरकारान तळागळात काम करपाक सुरवात केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें दिल्या। राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बसकेन मुख्यमंत्री उलयताले। आम्ही म्हाका दिसता राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य अप्रॉक्सिमेटली 200 लोक आसात, ज्यांच्यांनी इनिशिएटिव्ह जर घेतले आणि आम्ही प्रदेश म्हणून अध्यक्षाकडे उलयतालो की आम्ही इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय। हे फावटी एकूय योजना आम्ही सोडचे ना आणि एकूय योजना जी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक शकता, जेका गोंयांत इलिजिबल आसा ताज्या पर्यंत पावल्या शिवाय दवरचे ना। कित्याक आनी हे केन्ना पॉसिबल आसा? आम्ही सगळ्यांनी फक्त अंत्योदय म्हटलेच म्हणून जावचे ना। आम्ही त्यो अंत्योदय पावपाच्या तत्वाचेर सरकार एका दृष्टीन काम करतात, कारण माननीय मोदीजीची आत्मनिर्भर भारत ही योजना स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना आम्ही पळयले की आम्ही हर एक योजना म्हणजे जवळपास 86 योजनांपैकी 66 योजना सुमार प्रत्येकापर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो, प्रत्येकापर्यंत पावयलो। पण आमच्यातल्याकडे खुबश्या जाणांकडे व्यवस्थित रित्या बरो टॅलंट आसा, प्रत्येकाचो आवडीचो सब्जेक्ट आसा। कोणाचो एग्रीकल्चर आसतलो, कोणाचो कॉपरेटिव्ह आसतलो, कोणाचो हॉर्टिकल्चर आसतलो, कोणाचो डेअरी आसतलो, कोणाचो इंडस्ट्री आसतलो, कोणाचो लॉ आसतलो, कोणाचो एड्युकेशन आसतलो, कोणाचो स्किल इंडिया आसतलो। वेगवेगळे जण हांव म्हाज्या फुडें पळयता आणि त्या फिल्डात ते काम करतातूय बी। प्रत्येक जण त्याच फिल्डात काम करतात। तांच्यांनी जर तीच योजना जर घेतली, म्हणजे आम्ही म्हणटा की मत्स्य संपदा योजनेत काम करपी किंवा एखाद्या हँडीक्राफ्ट योजनेत काम करपी, अश्यो प्रत्येकाची योजना आसा, ती योजना आमकां त्यांच्यापर्यंत पावोवपाक जाय। तेन्नाच आम्ही खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटाले की अंत्योदय तत्वाचेर माननीय मोदीजीचे स्वप्न साकार करपाचे, नव भारत निर्माण करपाचे काम आम्ही हातभार लायतले।